साखळे बाजारातल्या 3 दुकानांक लागलो उजो. सुमार 50 लाखांचे नुकसाण. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास. बोरये बेकायदेशीरपणान गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात एकल्याक अटक. फोंडा पुलिसांची कारवाय. 1,43,000 गांजा जप्त. ओमकार हत्ती विशीं कर्नाटक सरकारा कडेन केल्या चर्चा. ओमकार हत्तीक वंतारात धाडपा विशीं गोंय सरकारा कडेन ना प्रस्ताव, सांगता रानमंत्री विश्वजीत राणे. माजोर्डा बैलाच्या हल्ल्यात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयले जाल्यार 4 जाणांक दुखापत. धिरयेच्या वेळार मरण आयिल्ल्याचो दुबाव. पुलीस तपास चालू. जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, प्रशासन स्तंभ, वास्कोचो बस स्टँड आणि सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वॉर्टर्स पीपीपी तत्वाचेर घेतले बांदपाक. केंद्राच्या NBCC कडेन केल्या कबलात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. आणि आता खबरो विस्तारात. सभापती पदा खातीर भाजपा वतीन सावर्डेचो आमदार गणेश गांवकारान अर्ज भरलो. अर्ज भरपा वेळार मुख्यमंत्री धरून जायते मंत्री आणि आमदार हजर आशिल्ले. सभापती पदाच्या वेंचणुकेत गणेश गांवकारूच वेंचून येतलो असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायला. सभापती पदाच्या वेंचणुकेत विरोधकांनी आपल्याक तेंको दिवचो म्हणून गणेश गांवकार सांगता. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आम्ही आमचो कॅन्डिडेट म्हणून बाब गणेश गांवकर हांचो आज फॉर्म आमी स्पीकर ह्या इलेक्शना खातीर भरला. आमच्या बरोबर ऑल टुगेदर MGPचे लिडर बाब सुनील ढवळीकरूय आमच्या बरोबर आसात. आमचे तिनूय इंडिपेंडंट आमदार हे आमच्या बरोबर आसात आणि आमकां खात्री आसा की आमी परत एकदा आमचे मेजॉरिटी आमचे आमदार बाब गणेश गांवकर हे सभापती जातले. परवा इलेक्शन्स आसा. आमी नॉमिनेशन फायल करपा खातीरच आज आयिल्ले. आमी पुराय आमचे अलायन्स पार्टनर अलॉंग विथ द इंडिपेंडन्स आमी युनायटेड आसल्या कारणान नवीन स्पिकराचे इलेक्शन्स हे परवा जाल्या उपरांतूच तांचें अभिनंदन करता. ऑलरेडी त्यांचे कॅन्डिडेटाचे नॉमिनेशन आसा म्हणजे प्रयत्न आसताले तांकां कन्विन्स करपाचे, रिक्वेस्ट करपाचे की म्हजो पोस्ट पळय पयलीं नॉमिनेशन बी फायल सगळें केलें पूण सगळ्यांनी सपोर्ट करून करचो अशें म्हजें मत आसा. साखळे बाजारातल्या काडा मार्केट ह्या इमारतीत आशिल्ल्या 3 दुकानांक सोमारा राती उसरा उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 50 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. हातूंत रुपेश काणेकार हांचे किराणा दुकान, सुभाष परब हांचे कपड्यांचे दुकान जाल्यार राजेंद्र पांगम हांचे दुकान लासून व्हड प्रमाणात ताका लुकसाण जालें. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. साखळे बाजारातल्या काडा मार्केट या इमारतीत आशिल्ल्या 3 दुकानांक सोमारा उसरा राती उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान दुकानाचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. वट्ट 50 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. हातूंत रुपेश काणेकार हाचे किराणा दुकान पुराय लासून गेला. तशेंच सुभाष परब हाचे कपड्याचे दुकान जाल्यार राजेंद्र पांगम हाच्या दुकानाक उजो लागून बरेच लुकसाण जाला. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. राती एक डांस म्हाजे चेडे पांगम म्हणून आसा हांगासर तेणें फोन केलो की रुपेश काणेकार दुकानान धुंवर येता म्हणून जळटा म्हणून. म्हाजो चेडो उठलो, म्हाका उठयलो आनी आमी दोगूय म्हाजो चेडो पयलीं येयलो, मागीर हांव येयलो. हांगा येवन पळयता जाल्यार सबंद शटर तांबडो जाल्लो आसलो. म्हणटा हांव ताका रुपेशाक फोन केलो म्हाज्या चेड्यान. रुपेश येयलो, सगळें उगडलें. उगडून पळयता जाल्यार उजो भायर सरलो आनी जो पेट घेतलो उज्यान तो कसोच कंट्रोल जायना. आमच्या जितलें उदक आहलें कसो नुस्तें आनी माटोळाचें ते आमी यूज केले. तरी म्हणजे आमच्या हांगासर सेफ्टी काय ना, उदक नळ ना काय ना. ताका लागून तो उजो वाडत गेलो आनी फायर ब्रिगेडीक फोन केल्यार 10-15 मिनटां 20-25 मिनटां गेली. 20 मिनटां सबंद दुकान ते जवळें आनी वयसून ट्यूबलायटी पळोवंक लागल्यो. वयसून ट्यूबलायटी आसा पळय त्यो वयसून सकयल पळोवंक लागल्यो फट करून. ताका लागून थंय पळोवंक वचोंक मेळनासलें. आनी अवघे 10 जाणां आमी आसले. मागीर कोण येयले
अशें करून 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 उजो पेटत गेलो आनी तें अख्खें दुकान म्हणजे रुपेश काणेकाराचें दुकान सायडीक सुभाष परब म्हणलो कपड्याचें हातीचें दुकान अर्देशें आनी ते सायडीक पांगम म्हणून तें दुकान शक्यतो मुन्सिपाल्टीन आमकां वॉचमॅन बीन थंय म्हणजे असो कसलीच गोश्ट सांगूंक येयना न्ही जप करून जाले हेका जालें न्हू आमकां म्हणून आतां कळ्ळें तें जर जाल्यार फाल्यां म्हाज्या जातलें परवा आनी कोणा जातलें अशें जावचें न्हू त्या लागून सगळ्यांनी आमकां मुन्सिपाल्टीन बी हेका हेल्प करपाचें आम्ही कावेरी बिराडी हां दुकान आमची हे 2 दुकान गेले मग कित्याक रिजन कितें जेवण काय कळूंक शकना कळोंक ना तेवटेनसून स्टार्ट जालें तेवण चाललेला तुम्ही दुकान बंद करून गेले पळय कितक्यांक गेले आनी तेच्या उपरांत आम्ही 8:30 आनी तेच्या उपरांत तुमकां फोन कसो येयलो फोन मागीर हांगासून हे आनी पळयता न्हू मागीर फोन केले आमी तितून गाडी येयली प्रायवेट पंदरा लाख कपड्याचो खूब जालें गेलो हांगा टोटल दुकानां 44 आसा आतां हे उजो लागला ती की उदक लागल्यार सादारण ते 3 दुकानां कारण तेजेर आमकां जे म्हणजे हांगासलोच आमचे व्यापारी तो हांगा वेळेर पावलो आनी तेणें ते आमच्या ट्रान्सफरा कडेन ती ट्रीप करून घेतली लायफ ट्रीप केली सोबत उडयली जेणे करून तो आनी व्हडलो हें जातलो ते जावपाचें वातावरण आनी वेळेर सादारण ते सगळ्या जमले आनी फायर ब्रिगेडूय येयली म्हटल्यार आतां म्हणून हें सगळें कंट्रोल जालें नाल्यार अक्षरशा सबंद दुकानाकूय सगळ्या दुकाना पर्यंत उजो पळोवंक शकता मजगतीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे बाजारात वचून पळोवणी केली उजो कसो लागलो हाची तपासणी करची अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलां तशेंच उजो लागपाच्यो घडणुका आनीक घडच्यो न्हय हाच्या खातीर उपाय येवजण करतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केलां सांखळे मार्केटांतले आमचे जो काणेकाराच्या शॉपाक उजो लागलो तो पळोवपा खातीर हांव आयिल्लो तेज्यान शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागला मेजर लॉस अप्रॉक्सिमेटली 30-40 लाख रुपयाचो सगळें सामान आनी बाकी सगळें जुळून गेलां हांवें येवन आमचो तलाटी आनी बाकीचे मामलेदार येवन सर्वे करतलो मेजर रिलीफ ताका कितें दिवपाक मेळटा पळय सरकाराच्या वतींतल्यान ताका दितले इवन एक्चुली जे आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय त्या खातीर शॉर्ट सर्कीट जावपाक जायना ऑलमोस्ट एटलिस्ट मार्केटांनी मेजर प्रोसिजर आसपाची गरज आसता आमी इन्स्ट्रक्शन टायम टू टायम दीत आसता बट प्रिलिमिनरी पळयल्या उपरांत ड्यू टू शॉर्ट सर्कीट उजो लागला अशें दिसून येता तर ते इलेक्ट्रिसिटीचो कितें तरी इशू उलोवन दाखयताले शॉपवाले म्हणजे ओवरलोड करपाक लायता ताका आनी पळयता म्युन्सिपाल्टी आनी जे दुकानकार आसता पळय सगळ्यांनीच प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय इवन दो इंडिविज्युअल्स जे आसता पळय तांच्या कडेन फायर हायड्रंट आसपाक जाय पण अचानक असो लागलो ना रातचो उजो फायर हायड्रंट आसलो कित्याक कितें कोण कसो पालोवपाक शकना अनलेस अनटील म्हणजे फायर ब्रिगेड केल्या शिवाय ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही माजोर्डा बैलाच्या हल्ल्यात चांदराच्या राजेश निस्तानी ह्या दादल्याक जागेरूच मरण आयलें जाल्यार 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्याचें कळटा दिर्येच्या आयोजना वेळार ही घडणूक घडिल्ल्याचो दुबाव आसा कोलवा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात गोंयांत कायद्यान धिरयांच्या आयोजनाचेर बंदी आसा तरी आसतना खास करून दक्षिण गोंयांत बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन जाता हालींच जाल्ल्या पावसाळी अधिवेशनात गोंयांत धिरयो कायदेशीर करच्यो म्हूण मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान मागणी केल्ली धिरयो कायदेशीर करपा खातीर विचार करता म्हूण मुख्यमंत्र्यान त्या वेळार सांगिल्लें पूण अजून मेरेन धिरयो कायदेशीर जावंक ना सोमारा माजोर्डा वाठारांत बैलाच्या हल्ल्यात चांद्राच्या राजेश निस्तनी ह्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या धिरयोच्या आयोजना वेळार ही घडणूक घडिल्ल्याचो दुबाव आसा कोलवा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात आयज माजोड्डे हांगा बुल फायट जाली आनी ह्या बुल फायटींग भितर एकल्याक आपलो जीव गमोवचो पडलो ताचें नांव आसा राजेश निस्तानी आनी ताजे नंतर 4 जाण जे आसात ते इंजर्ड जाल्ले आसात घेराचेर एक्चुली बंदी आसा वेगवेगळी कमिटी फॉर्म केल्ली आसा मामलेदारा अंडर प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक कमिटी फॉर्म केल्या तरी आसतना कोलवा ह्या पुलीस स्टेशनाच्या जुडिशिक्षणा भितर सर्रास गैर जातात आनी हाजेर पुलिसाचो कांय कंट्रोल ना कोलवा पुलीस स्टेशनाकच हाजे पयलीं म्हणजे पुलीस स्टेशनाच्या एरियाक वार्का हांगा एक असोच भुरगो गॅराचे हातूंत बैलान एटॅक केल्ले कारणान मेल्लो काही म्हयने फाटीं आनी आतां हो दुसरो बळी ह्या वर्साचो गॅराक लागून गेल्लो आसा बैलान शिंग तोपिल्ल्यान राजेश मस्तानीक मरण आयलां हें कळटा आतां प्रश्न येता तो पुलीस हांकां कंट्रोल करपाक पावतले काय ना
काय फक्त गॅरां अशीच चालू उरतली आनी लोकांचो जीव वचत रावतलो? पयलीं जनावरांचे जीव गेल्ले, आतां मनशाचो जीव वचपाक लागला. हो ह्या वर्साचो गॅराच्या भितर गेल्लो दुसरो बळी. सद्याक म्हायती मेळचे प्रमाणे कोलवा पुलीस हाचेर ऑफेन्स घालपाचे तयारेन आसा. म्हणटकीर तुमी खातीर मडगांवच्या नांव गौरव. जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, प्रशासन स्तंभ, वास्कोचो बस स्टँड आणि सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वॉर्टर्स PPP तत्वाचेर बांदपाक घेतले हे खातीर केंद्राच्या ANBC कडेन कबलात केल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोदर प्रमोद सावंत सांगले. तशेंच सगळ्या सरकारी बिल्डिंगांचे पाखे दुरुस्त करतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. सरकारी बिल्डिंगांच्या पुनर्बांधणी खातीर नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशना वांगडा समजिकायेची कबलात केल्या. जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, प्रशासन स्तंभ, वास्कोचो KTC बस स्टँड आणि सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वॉर्टर्स PPP तत्वाचेर बांदतले. सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वॉर्टर्स जे सरकाराचे आसात ते आमकां मेळटले, वयले जे आसतले ते तांचे अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. signing of MOU between the government of Goa and National Buildings Construction Corporation India Limited and redevelopment of the 7 projects of the state of Goa on a PPP basis. One, redevelopment of Junta House. Second, redevelopment of the Circuit House, Altino. Third one, construction of the Prashasan Stambha administrative building at Chimbal, Kadamba Plaza. This is a new project. Redevelopment of the government quarters at the Santinez, plot 1. Redevelopment of the government quarters Santinez, plot 2. Redevelopment of the government garage, Ponji, and the redevelopment of the KTC bus stand at Vasco. हे ऑल टुगेदर 7 प्रोजेक्ट आमी NBCCच्या वतीन घेतात आणि हे पुराय जे आसा पळय PPP बेसिसचेर हे प्रोजेक्ट करता. हे प्रोजेक्ट रिडेवलपमेंटाक दिता आसतना आमकां गव्हर्मेंट प्रशासन स्तंभ ही पूर्ण बिल्डींग ही बांदून 100% गव्हर्मेंटा खातीर येतली. सर्किट हाऊस जो आसा तो पूर्ण बिल्डींग बांदून ती 100% गव्हर्मेंटा खातीर येतली. रेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हे अप्रॉक्सिमेटली 70-30 हाच्या बेसिसाचेर वेरियस प्रोजेक्टाचेर डिस्कशन तो त्या प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटान तांच्या बरोबर सायन. नेक्स्ट इज एन एक्सपेंडिचर सँक्शन फॉर द रूफिंग वर्क ऑफ ऑल द गव्हर्मेंट बिल्डिंग. हो फाटले फावटी PWD मिनिस्टर आसतना पावसा पयलीं सगळ्यो वेरियस गव्हर्मेंट बिल्डिंगांची रूफ पिड्यार जाली. ही सगळी रूफ जी आसा ही नवीन करपा खातीर ऑलरेडी घेतल्या. नवीन PWD मिनिस्टर फॉलो बी करता. 15 वर्सां वेल्यो सगळ्यो सरकारी गाडयो स्क्रॅप करता. केंद्राची येवजण आणि तांचे इन्सेंटिव्ह मेळोवपा खातीर ह्यो गाडयो स्क्रॅप करता. मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार येवजणेत बदल केला. हातूंत नोडल एजन्सी आणि ट्रेनिंग पार्टनराचो आस्पाव केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगलें. Scrapping of all the government vehicles older than 15 years through the registration vehicle scrapping facilities RVSF establishment in the state by availing the incentives under the Part 6A of the SASCI scheme 25-26. Government of Indiaची स्कीम जी आसा ती अवेल करपा खातीर 15 वर्सां वयर जाल्ले सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो व्हीकल जी RVSFच्या अंडर गोंयांत एस्टाब्लीश केला ताका ह्यो व्हीकल दिवपाचें पयलीं मेला घेताले सगळे घेताले आमी पयले परत ओके तशें डायरेक्ट डिसिजन घेवन आमी ताचो रेट थरयला 15 इयर्साची आनी गव्हर्मेंटान कितें जालां गोंयांत फक्त एकट्यानूच एस्टाब्लीश केला ताका जर तो बिजनस मेळना आसूं आनी ते रन जावप बरें कठीण आसा. दुसरी गजाल आमी हे जर फास्ट ट्रॅक केलें जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आसा आमकां वयल्यान इन्सेंटीव मेळटा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान. ते इन्सेंटीव जर येवपाक जाय आसत जाल्यार आमकां फास्ट प्रोसेस करप हो गरजेचो आशिल्लो. सो दॅट आमी प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल हे सरकारी जमनीत बांधता तेन्ना लोकांनी ह्या प्रकल्पांक विरोध करचो न्ही. हे प्रकल्प आयले जाल्यार थळव्यांक नोकरेची संद मेळटली म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो. प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल हो गव्हर्मेंटाच्या जागेत बांदता. ही गव्हर्मेंटाची लँड आसा. त्या खातीर म्हाजी सगळ्या जाणां विरोध करता तांकां म्हाजें सांगणें आसा की तेंच्यांनी पयलीं प्रोजेक्ट पळोवचो. थंय जेन्ना प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल येतलो थंयसर जे मोर देन थाउजंड्स एम्प्लॉयमेंट जे जनरेट जातले पळय त्या थंयच्याच लोकल लोकांक मेळटले. थंयसर जे बिजनसीस सुरू जातले तेजो बेनिफीट फाल्यां सकाळी म्हणजे कोण तरी टॅक्सी आसतली कोणाक तरी डायरेक्टली शॉप्स आसतले बाकीचे कितें ह्या सगळ्याच थंयच्या लोकांक मेळटले. ही विरोध करपाची मनोवृत्ती ही लोकांनी सायडीक दवरून ह्या प्रोजेक्टाक सहकार्य. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
2026 मेरेन राज्यात एकूय मायनिंग ट्रक आणि कामगार बेकार उरचो ना अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिलें. MMDR कायद्या प्रमाण सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाक सरकार यशस्वी थारला आणि फुडल्या कांय दिसां भितर उरिल्ले ब्लॉक सुरू जातले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. दिवचले इंटेलेक्च्युअल मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. According to the MMDR rule and act of the 2015 Supreme Court's guideline, we have म्हणजे एनवायरमेंट सस्टेनेबल मायनिंग गोंयांत सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न यशस्वी जाला. आतां आमी 12 लिजीस ह्यो ऑक्शन केल्यो, भितरल्यो 9 लिजीस ह्यो सुरू जातल्यो. 3 लिजीस ज्यो आहा ह्यो येता त्या मार्च पयलीं 12च्या 12 लिजीस जातल्यो. उरलेल्यो 4-5 लिजीस ज्यो आसा म्हणजे नॉर्थ आनी सावथ बेल्ट म्हणजे ब्लॉक 4-5 ते फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर सुरू जाता. म्हाका खात्री आसा म्हणजे 2026 एकूय मायनिंगेंतलो ट्रक आनी कामगार हो बेकार उरचो ना हाजी खबरदारी सरकार. ओमकार हत्ती विशीं गोंय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारां मदीं समन्वय सुरू आसा. रान खातें आपापल्या परीन वावुरत आसा. ओमकार हत्तीक सुरक्षीतपणान स्थलांतरीत करपाक सरकाराचे यत्न चालू आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. हत्तीक लागून ज्या शेतकारांचें लुकसाण जालें तांकां लुकसाण भरपाय दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिलां. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पावलो ओमकार हत्ती 5 दीस जाले तांबोशे वाठारांत थाट मांडून आसा. ओमकार हत्ती विशीं पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक प्रश्न केलो. ओमकार हत्ती जो आसा ताका सर वंदना हांगासर शिफ्ट करतले म्हटला. म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट मंत्री बी पयर कर्नाटकांतल्या हाज्या कडेन उलयला. कॉर्डिनेशन बिटवीन महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोवा हे तिगांचे करून ओमकाराक जो आहा पयली हो व्यवस्थीत सेफ जाग्याचेर पावपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा. कॉर्डिनेशन चालू आसा, जाता तितके बेगीन पावतलो. आमी जाता तितके आमच्या कडल्यान कितें दिवप शक्य ताका कॉम्पेन्सेशन दिता. समाजवादी रामा काणकोणकरा वयल्या हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर शुक्रारा आझाद मैदानाचेर जाहीर सभा जाल्ली. ह्या सभे उपरांत लोकांनी भाजप कार्यालया कडेन धांव मारिल्ली. ह्या वेळार आपाचो बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगासान भाजप कार्यालयांत प्रवेश केल्लो खंय. ताच्या ह्या कृतीचेर भाजपान तिडक उक्तायल्या. ह्या कृतीक लागून वेन्झीन माफी मागची म्हणून भाजपान मागिल्लें आसा. तुमच्यो बायल्यो तुमकां दिसतात, रामाक बायल ना काय, रस्त्यार पडून जे मेल्यात तांच्या फॅमिलीचें कितें, ह्या विशयाचेर तुमकां तुमच्या सरकाराक प्रश्न करीनचो दिसना काय अशें म्हणीत आम आदमी पार्टीन भाजपाक प्रश्न विचारला. रामा काणकोणकरावेल्या हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर आझाद मैदानाचेर जाल्ले सभे उपरांत लोकांनी भाजपा कार्यालया कडेन धांव मारिल्ली. ह्या वेळार आपाचो आमदार वेन्झीन खंय भाजपाच्या ऑफिसांत प्रवेश केल्लो. हे कृती खातीर भाजपान वेन्झी कडल्यान जाहीर माफी मागल्या. हे खातीर भाजपान वेन्झीक 3 दिसांचो वेळ दिला. वेन्झी माफी मागना जाल्यार वेन्झी आड कारवायेची शिटकावणी दाजी साळकारान दिल्या. वेन्झीन प्रवेश केलो तेन्ना तुमच्या ऑफिसांत बायलां आशिल्ली ती तुमकां दिश्टी पडली, पूण रामाक बायल ना, हेर बाकीचे कडेन कोणाकोणाचेर अन्याय जातात तांकां फॅमिली ना, रस्त्यार पडून जे लोक मरतात तांकां फॅमिली ना, ह्या विशयाचेर तुमी केन्ना तुमच्या सरकाराक प्रस्न केला का म्हणून आपान भाजपाक उरफाटो प्रस्न विचारला. जो प्रोटेस्ट जालो, ज्या तरेन हो प्रोटेस्ट जालो, म्हाका दिसता ताजेर आमी सगळे निशेध करतात आनी रस्ते आडवप आनी लोकांक सामान्य जनतेक त्रास करप, म्हाका दिसता हे आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे वटेन आमी निशेध करतात आनी जे कोणे अशें केलां तांकां आमी शिटकावणी दितात की अशें जनतेक वेटेक धरचें न्ही म्हणून. दुसरी गजाल, जेन्ना हे सगळें जालें तेन्ना आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे वेन्झी विएगास हो म्हणजे बार्जीन म्हणटा तशें ट्रेसपास ताणें केलें आनी सगळे मॉबाक घेवन केलें, ताजें आमी खंडन करतात. आनी जे हांगा महिला आशिल्ल्यो, आमकां इतलें विचारपाचें आसा की हांगा महिला भरपूर आशिल्ल्यो, कार्यकर्ते आशिल्ली, तांकां फाल्यां त्या मॉबान कितें केल्लें जाल्यार हाजो कारणीभूत कोण आसपाचो, हांगा कोणाक कोण जबाबदार आशिल्लो. त्या खातीर आमी वेन्झी विएगासान केल्ल्या ह्या म्हणजे वायट हे म्हणजे सॅड आमी खंयचे वेन्झी विएगास आनी हांव करतलो एक आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. म्हाका ताका विचारून दिसता भारतीय जनता पार्टी केस इन्व्हेस्टिगेट करताली काय कितें. तुम्ही आमच्या ऑफिसाचेर मोर्चा हाडपाक, आमच्या ऑफिसाचेर हे करपाक भारतीय जनता पार्टी केस इन्व्हेस्टिगेट करनाशिल्ली, पुलीस करताली. तू इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, तुका जाय आशिल्लें जाल्यार सविस्तर तूं एसपी कडेन डीजीपी कडेन टायम मागून तांचे कडेन ह्या केसी बद्दल डिस्कस करपाक जाय आशिल्लें. हांगा येवन एक पब्लिसिटी स्टंट ताणें जो केला हाजो आमी निशेध करता आनी ताचे कडल्यान पब्लीक एपोलॉजी म्हाका दिसता आमी मागतात की 3 दिसां भितर ताणें ह्या कारणाखातीर पब्लीक एपोलॉजी करची.
भारतीय जनता पार्टीची फॅमिली खूप व्हडली आसा, हांकां कोणेच हलक्यात घेवचें न्ही. आमी शांत पद्दतीन आमी सगळो आमचो कारभार करतात आनी ह्या शांततेचो गैर फायदो नाल्यार गैर हे वर्तन कोणें करचें न्ही, आमचे पासियेंस पळोवचें न्ही. कित्याक आमी फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार आमी कोणाच्या ऑफिसान वचून धुडगूस घालपी अशें आमी करपी आमची पार्टी न्ही. आम आदमी पार्टी बिना हाच्या पयलीं तुमी लोकांच्या पॉलिटिकल ऑफिसांचेर मोर्चा घाल्या तेन्ना तांणी तुमकां धमकी दिल्यो ना न्ही. कारण डेमोक्रेटीक रायट तो तुमच्या ऑफिसान वचून धुडगूस घालू ना. ते म्हणटा आमची बायलां आशिल्ली, रामांक बायल ना, रामांक फॅमिली ना, ताच्या घरा भितर भुरगीं ना, बाकीचे जांचे रेस्टॉरंट येतात तांकां फॅमिलीच ना, जे रस्त्यार मरतात तांकां भाव ना, तांकां भयणां ना, तांकां आवय ना, बायल ना. तेन्ना कित्याक प्रश्न करना भारतीय जनता युवा मोर्चा रस्त्यार येवन कित्याक सांगना आमचे रस्ते मोडल्यात, चीफ मिनिस्टर सारके कर म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बोरये वाठारात धाड घालून बेकायदेशीरपणान गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात सनी नायक हाका फोंडा पुलिसांनी अटक केली. ताचे कडल्यान 1,43,000 गांजा जप्त केला. फोंड्या पुलिसांनी मंगळारा फांतोडेचेर ही कारवाय केली. फुडलो तपास चालू आसा. फोंडा पुलीस स्टेशनाचे PI विजयनाथ कवळेकर यांच्या मार्गदर्शना सकल फोंडा पुलिसांनी मंगळ दीस सकाळी 4:45 वरांचेर बोरये पंचायतीच्या फुडले वटेन सनी नायक हेका ताब्यात घेवन तेजे कडच्यान अंदाजे 1 किलो 400 ग्राम गांजा जप्त केल्लो आसा. ह्या प्रकरणात सनी नायक ह्या बोरये रावपी भुरग्याक फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा. गेल्या शुक्राराक बोणबाग बेतोडा हांगसरल्या एका गॅरेजी फुडले वटेन अंदाजे 2 किलोपेक्षा अदीक गांजा बाळगल्ल्या प्रकरणात अतुल आसगांवकर हेका फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली. गेल्या 5 दिसांत फोंडा पुलिसांनी 2 रेड घालून अंदाजे 3.5 किलोपेक्षा अदीक गांजा जप्त केल्लो आसा. तशेंच 2 जाणांक अरेस्टूय केल्ले आसात. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. ओमकार हत्ती विशीं कर्नाटक सरकारा कडेन चर्चा केल्या. कर्नाटक सरकारा कडेन हत्याक धरपाचे एक्सपर्टीज आसा, तशें गोंया कडेन सुविधा ना. ओमकार हत्तीक वनतारात धाडपा विशीं गोंय सरकारा कडेन कसलोच प्रस्ताव ना. हेर हत्तींच्या मजतीन ओमकार हत्तीक ताच्या सैमीक सुवातेर हाडपा खातीर कर्नाटक सरकारा कडेन चर्चा सुरू आसा. दसऱ्या उपरांत हे विशीं कारवाय करतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. ऑलरेडी कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन आमी चर्चा केल्या. हांव स्वता वचून ऑनरेबल मिनिस्टर ईश्वरजी कडेन हांव मेळून आयला. तेंची पुराय टीम, मॅडम नेगी, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सीस आनी आमचे PCCFP हांव सगळे आमी वचून आयल्या. तेंचे थंय ऑलरेडी 2 तारखेक दसरा आसल्या कारणान तेंचे हत्ती सगळे कडेन डिप्लॉय आहा. प्लस कर्नाटकान बी 3-4 कडेन हत्तीचो विशय आहा आनी थंयचे एक हत्ती कॅप्चर करपाक 6 हत्ती लागता. हांव तेंची पुराय टीम आमी तांकां ऑलरेडी मिनिस्टरान, ऑनरेबल मिनिस्टर कर्नाटका फॉरेस्टाचे तेणी ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा की बेगिना बेगीन आमकां मदत कर, ते कॅप्चर करून मागीर ते खंय आमी रिहेबिलिट करपाचे तेजेर विचार पॅरली चला. हांवें काल बी इमेल्स बी सगळे धाडल्या फॉलोअप करपाक, तांकां आभार व्यक्त करपाक. कारण कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन जे कितें एक्सपर्टीज आहा ते आमचे कडेन ना. इवन महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान तांकां पयलीं बरयल्लें की आमकां मातशें मदत बी जाय म्हणून. पूण आतां गोंयान आयल्या कारणान आमी इनिशिएटीव आमी घेतलेले आसा आनी बेगिना बेगीन टीम येतकूच ते आमी शिफ्ट करू. कित्याक बेश्टें आमचे कडेन सद्या एक्सपर्टीज त्या तरेचे ना. त्या तरेचे 1 एलिफंट टू बी कॅप्चर्ड यू रिक्वायर 6 एलिफंट्स. तांकां वेगळ्या तरेन ते कॅप्चर करता आनी ते व्हरचे पडटा. म्हणून ते सेन्सिटिवली करपाक जाय. कितें प्रायवेट फॉरेस्ट गुजरात ना, पूण ते चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान आमचे कडेन तसो प्रपोजल सद्या येवंक ना. आनी महाराष्ट्रा कडेन आहा म्हणून म्हाका तेणी पयर कोण तरी म्हणटाले. पण ते महाराष्ट्रान हत्ती ना न्ही, ते हत्ती गोंयान ना. म्हणून गोंयाचे बाउंड्री नासल्या कारणान ते गोंयांनी वेगळ्या तरेन ते आमी कशे फुडें व्हरपाक जाय आमचे कडेन प्रपोजल जाल्यार तेजेर विचार करपाक कांय हरकत ना. पण आमचे कडेन सद्या आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटाक ते कॅप्चर करपाक आमी सांगलेले आसा. रामा काणकोणकराचेर जाल्लो हल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी 8 परस चड जाणांक अटक केल्या. अशा प्रकाराची गुंडागिरी गोंयांत खपोवन घेवचे ना. पुलीस ह्या हल्ल्या प्रकरणाची सखोल चवकशी करतात. दुबावितांक खर ख्यास्त जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. ताची डिटेल इन्क्वायरी सुरू आसा. जितक्या जाणांक अरेस्ट करपाक जाय म्हाका दिसता आमच्या पुलिसान मॅक्झिमम ह्या केसीक अरेस्ट केल्या. ताची निश्चितच म्हाका खात्री आसा की अशा पावल परत रिपीट करता अशा पद्दतीची गुंडगिरी ही गोंयांत खपोवन घेवचे ना.
म्हणून अजूनही सपोज जे म्हाका दिसता पुलीस हेजे डिटेलात थॉरोली इन्व्हेस्टिगेशन करता स्ट्रिक्टली आनी कडक जितकी शिक्षा जावपाक जाय पळय तितकी जातली हाची म्हाका खात्री आसा. सर हिंदी आणि कितें जावं शकता ती केसी आतां हांवें सांगलां की इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस करता, पुलिसांक करता. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.